होय, शुक्रारीच येईल आम्ही. शुक्रारी एक दिवस आज शनिवार झाला. काल सकाळी आमचा लोक थोडं घरा गेलो, थोडं आम्ही थंय रावली. भुरगे बाग कितें करपाक जेवण करपाक घरा गेले आनी आमी थोडोच लोक रावलो. आमचो एमएलए येयलो आमच्या फुड्यान बसलो. बसून ते उतरां उलोवंक लागलो. उतरां उलयतना ते पुलीस येयले. ताका कितें सांगूंक हांव तेजे वडील वटेन हांव बसलेलें आसलें. आमच्या फुडें आमचो जल्मी बसलेलो आयलो. येयले आनी ताका तेणी हात घातलो. हात घातला जाल्यार त्याने जे सांगलें, बाबा आपणाक हात घालू नाका, हांव 2 उतरां तुमकां सांगता. फॅमिलीन सांगलें 2 उतरां सांगता तरी आयकोन तरी आपलें घेया. आयकोन घेया म्हटल्या पासून त्याचे कांयच कितें वालोर केलो ना आनी त्याचे आयकलें ना. सपाटून ताका धरलो आनी उखललो आनी तिणें ताका इस्काजे कडेन हाडलो. इस्काजेन तेज्या तकली सकलची केली, पांय वाशे केले आनी ताका भरभर ओडून तिणें सकयल आनी ताच्या फाटल्यान म्हाजो कुशार गांव, हांव पुष्पावती गांव, म्हाजो घराचो चेडो, ताच्या फाटल्यान ताका तिणें ओडून हाडलो. या करपाचें जाल्यार सांगा तुम्ही, हे करप तेणी कितें सांगलें तेणी आयकचें काय ना आयकचें? पुलिसांनी मिनिस्टरान सांगलें एमएलए 7 आमले जाय एमएलए. हांव जाणटे मनीस उलयता, म्हाका उलोवंक काय कळना. आमी शिकोवन आमी बुरूत मनशां. आमच्या गांवान आमच्या वांगडा ते दोंगराक लागून झगडटा आनी तेजेर हात केला. आमी कशी पळयतले म्हाका तुमी सांगा. आयज आमच्या गांवान आमचे कितले पिळग्यो मरोन गेल्यो. आमच्या गांवान काण्णां बिण्णां चुन्नां कणेरां जांभळां आंबे पणस काजू आमच्या माय मावान आमकां ते सांबाळून दवरलेले आनी ते आमी काडून खावन आमी मडगांव बाजार ही चिमोलकारां मडगांवच्या बाजारान घेवन वयताले. बोंडम्यावयले सगळे घेवन कांडा चुन्नां आनी 4 पयशे एकठांय करून भुरगे बाग कशीच आमी पाय करा. आनी हे आतां एमएलएन सगळे नाशार करून उडयले आनी आमची भुरगीं बाबा काण्णां चुन्नां म्हणून आशेता एक कास पळोवंक आशेता, एक निरो पिवपाक आशेता. कितें करपाचें आमी आतां? वचपाचें भुरगे बाग सांगा तुमी आमकां आतां. तुमी आमकां सांगा, एमएलएन सांगता आमी खंयतली खंय. आतां इल्लें आसा तेवूय तुमी झाडां मारून काबार केली आनी आतां आमचे भुरगे बाग कितें खावपाचें? घरा खातीर तुमी आमचें मोडूंक सोदता. घरा कडेन मशीन हाडटा, खोसून घालता. भेंडे रोयताले आमी. हांव म्हाज्या हाती पांयान येदे मागे हांव मनीस काडपी येदे मागे कुदळ घेवन काडटा, अजून पासून काडटा. त्या एमएलए दिश्टी पडना आनी ते भेंडे रोवन तवशी रोवन चिबडो रोवन मोडटा. सीएम तो एमएलए त्याका दिश्टी पडना. चिमोलकारां गोसाळी तवशी पळोई रोवन बाबडी पडबड जाली. तेंच्यांनी नाशार करून उडयले तेंचे आनी आमच्या पांयान आमी भेंडे रोवपाक 1000 लोक आमी भेंडे रोयता. नाशार करून उडयले. कोणें खावपाचें आमी आतां सांगा? हे आतां सीएमान आमी कोण तेजे हात पांय खावपाचें? कोणाक खावपाचें आमी? कितें खावपाचें? कशें पोट भरपाचें सांगा? तेणी सांगचें सीएमान येवन आनी त्या राण्याच्या चेड्यान येवन सांगचें आपूण येवन आनी आमचे एमएलए म्हणून तुमी कितें नुस्तें तें ओडून हाडटा तुमी ताका? कितें म्हणून समोर ओडून हाडलें आमकां तुमी झपाटून उडयलें काडून. ऑपरेशन केलें मनीस हांव तेच्या फाटल्यान भोंवता. कित्याक आमच्या पोटाक भूक लागला. त्याच्या पोटाक भूक लागून तो आमच्या सोपोटाक तो भोंवता आनी आयज काल तुमी ताका भरभरी ओडून हाडटा. कितें म्हणून समकोन आमी आसा ती कोण फुटान 4 बोडे बसून जावं पूण आमी मनशां दुकरां न्हू आमी. अशी कितें ओडून हाडटा तुमी? सांगलें बाबा आपूण 2 उतरां सांगता तुमकां आयकोन घे म्हणल्या पासून तिणी आयकलें ना. पूण म्हाका दोगांनी पुलिसांनी म्हाका कितें जालें तें हांव नकळो तिणी म्हाका सगळें तिंका देव बरें करूं. पुलिसांनी बायलां तिणी म्हाका व्हरून त्या हॉटेलाक खंय तरी दवरलें आनी पिवंक बीन म्हाका तिंका देव बरें जावन मागता. कित्याक म्हाका ताका पळयता की म्हाजो चेडो आसा ताका पळयता म्हाका खडखड येयला. आमकां आनी कोण ना. तिंचो आदार म्हाका तिंचो आदार. म्हाजी सून म्हाजी दोगां नातरां आनी आतां एक चेडो आतां तेवढे रावता आनी म्हाज्या पांयान सून येयलो. म्हाज्या दोगां नातरांक रावता कोणाचो आदार ना. ते भेंड्या रोवन हांव पोट भरता अजून पासून सगळो लोक सांगतलो. आनी हे आतां येवन आमचे काबार गेले. कोणाक खावपाचें आमकां सांगचें कितें आमकां? कोणाक खावपाचें? आमकां कोण ना दादा म्हणटा. आतां आमी कितें करपाचें? कितें खावपाचें सांगता तेणी? कशें आमी पोट भरतली? हांव कुदळ घेवन काम करता. हांव पळय म्हाजे जेवन पळया कसलो तो अजून करता ना. तुमी येवन पळयचे आनी म्हाजी उतरां सोंपयता. पूण तेणी एमएलएचेर हात केलो तो म्हाका व्हडलें चड म्हाका वायट दिसलें. आनी आतां आमकां तेणी सीएमान घेवन कितें करपाचें आनी कितें आमकां उतर दिवचें त्या शिवाय आमी हांगसर हालचें ना.